आम्ही ह्या मायनेर एकठांय जाल्यार जे दोन गांवचे मीन्स कोल्हे आनी मोले हे दोन वाठाराचे दोन पंचायतीचे सगळे ट्रक ओनर एकठांय जाल्यार की बारीकसो एक ट्रान्सपोर्ट चालू जावपा आसलो 60,000 ई ऑक्शनाचो वयर ओडपाचो आसलो. सो आमी हांगा येयल्ले गाडी घालून ओडपाक म्हणून. सो हांगा डेप्युटी कलेक्टराचे हेजे ज्युडिकेशनाच्या भितर हांगा ज्यो मायन्यो आहा त्यो आपापल्याली एक प्रायोरिटी दिवन ओडटा. जे एक प्रायोरिटी जशी शिगोवा म्हणटा की आमी गांवचे भरून वचपाचे, सुकतळ्या म्हणटा आपण भरून वचपाचे. तशें करून आमी एक हे मायनेर आमी काम इतले वर्स करताले म्हणून आमी एक प्रायोरिटी तेंचे कडेन मागलेली. तेन्ना PI कडेन गेले, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन गेले आनी तेणी ती केस काडून डेप्युटी कलेक्टराक घातली आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की प्रायोरिटीन ओडटा जाल्यार तांकां एक चान्स दिवचो अशें म्हणून आमकां एक मिटिंगेक सांगलें. मागीर म्हणपा लागलो ना की परतून आनी SOP करया, SOP करून ओडया अशें म्हणून सांगता. आमी म्हणलें ओके SOP जाल्यार SOP करया. सो लास्ट मिटिंगे आमकां वयले कडेन आमकां सांगलें की SOP करपाक मेळना जेन्ना भायले आनिकूय ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर आहा आनी जायते जाणां थंय SOP करपाक मेळपाना. सद्या हो 60,000 वयर आसा तो ई ऑक्शनाचो तुमी तसोच क्यू सिस्टमान ओडूंक पडटलो म्हणून. सो परिस्थिती आयज अशी आहा की SOP काडून चलयले जाल्यार हें मायनींग चलपाचें, जाल्यार हो अन्याय गांव अन्याय जायन हो चलपाचें न्हू. हितूंत भितर आतां दुसरें वळण येयलां म्हणटा तो आतां जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो आदलो ZP आनी BJP पक्षाचो आनी जायन आमच्या गोंयाक पक्ष आनी सरकारूच चलता BJPचो. हितूंक CMान बारीकशी नदर घालून हें सारकें सॉर्ट आवट करपाची गरज आसा. दुसरे कडेन आतां परतून जें इलेक्शन आहा ZPचें तितूंक तेच्याच मिसीसीक टिकेट दिल्ली आहा BJPची आनी हे गांवांक दोन गांवांक तेणें बेश्टेच नाकाले कडेन चिळगून घातल्या आनी हो फुडली प्रोसेस पिड्यार करून उडयला. तेन्ना आमी आतां फक्त न्याय मागलेलो की जे दुसरे मायनेनी जशें प्रिफरन्स दिलां तेच प्रिफरन्स आमकां हे मायनेर दिचे. जो 40,000 वयर आसा ओडपाचो तो 40,000 आमकां प्रायोरिटी दिची. आमची एक 70 गाडी आहा त्यो पयलीं भरून धाडच्यो, उरलो आहा त्यो तुवें सांजच्यो कंटिन्यू करच्यो अशें म्हणून आमी ताका सांगलेल्यार तो रिक्वेस्ट आयको आमचो तयार ना. आनी येदो व्हडलो अन्याय जो आमचेर जाला तो त्रास आमीय त्रास काडल्या. थोडो ट्रान्सपोर्ट आमी तांकां ओडून दिल्लो, तो ट्रान्सपोर्टाक पासून आमी आतां 8-8, 9-9 ट्रिपी आमच्यो गेल्या. आतां तुमच्या एसोसिएशनान मागणें कितें आहा तें सांग. आतां आमच्या एसोसिएशनाचें अशें आहा की डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा की आतां आमी SOP काडया म्हणून. सो SOP काडया ही बरीच गजाल. SOP जी काडपाची ती ऑक्टोबरा फॉलोअप करपाची. सद्याक हो ह्या सिजनाचो जो अन्याय जाला आमचेर तितूंक जो 40,000 वयर आसा तो आमकां पयली प्रायोरिटी दिवन ह्यो 70 गाडी सकाळ फुडें आमच्यो भरून धाडपाच्यो. मागीर ज्यो गाडी क्यू सिस्टमान म्हणटा आनी रुटींग म्हणटा त्यो भरून धाडपाच्यो. तो पर्यंत समज जर ते आयकना जाल्यार तुमी कितें करतले? आमचो स्टँड आसा की आमी सारके तयार आसा. आमी सारके वयर सावन सगळ्या लेटरां दिवन आमी येयल्ले आसा आनी आमी हितून सामके ठाम तयार आसा की आमी भितर पासून तर तांकां उडयता म्हणजे एरेस्ट करता म्हणल्यार पासून आमी एरेस्ट जावपाक 70 ओनर आमी रेडी आसा. म्हणजे तुमी क्यू सिस्टमान ओडपाक रेडी ना? रेडी ना म्हटल्यार आमी फुडल्या सिस्टम फुडल्या टर्माक दारबान ज्युडिकेशनाक समज तर क्यू सिस्टम म्हणटा आनी जर पंचायतीक व्हेरीफाय करून त्यो सगळ्यो गाडी घालता जाल्यार आमी एक्सेप्ट करता. पण ते ऑक्टोबरा आसा. आतांचे जो पॉयंट आसा, आतांचो जो मुद्दो आसा तो सद्याक आतां आमकां प्रायोरिटी दिवन हो ट्रान्सपोर्ट ओडपाचो. 40,000 जो वयर उरला तांकां आमकां प्रायोरिटी दिवन ओडपाचो अशें आमचें मागणें आहा. आनी हितूंक आमी सारके 100% ठाम आहा. आसा काय ना?